आम्ही केपें तालुकाचे असोसिएशन आणि क्वीन्स क्लब कल्चरल आणि स्पोर्ट्स क्लब तिसवाडी दोन्ही जोड पावलान एक मोठो चेस टुर्नामेंट जो हांगा घडोवन हाडटात केपें तालुक्यात आणि तो जातलो आमच्या केपें कॉलेजी ऑडिटोरियम आणि दुसरो श्री चंद्रेश्वर आमचे चामुंडेश्वरी बुडावेडे टेम्पलान. हो जो टुर्नामेंट आसा तो म्हाका दिसता गोंयांत जो GM टुर्नामेंट आसा ताच्या फाटल्यान पयलींच व्हडलो टुर्नामेंट आसा. अबाव 1800 and 1800 and below 1800 फेडरेट. हाजो उद्देश असो की आमी चेस गोंयच्या मळार तशेंच आमच्या कुडचड्याच्या मळार वाडोवपाक सोदतात. ह्या आमचो टुर्नामेंट आमी सराक सांगलो. सर आमचे केपें तालुक्याचे प्रेसिडेंट आसा, सो ताणें हेका एक सपोर्ट केल्लो आसा. सो हांव सांगता सराक सांगता तुमचे वेलकम करतो. सर तुमचे सगळे आमचे पत्रकार भाव भयण नमस्कार. आयज आमी केपें चेस असोसिएशन हांव प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, आमचो कोच आनी क्वीन्स क्लब तिसवाडीचे प्रेसिडेंट अशें करून आमी हांगा एक ओपन 1800 येलो पॉयंट्साचो इंटरनॅशनल टुर्नामेंट केपें तालुक्यात घडोवन हाडटा. आनी हे टुर्नामेंट म्हाका दिसता आमी 26 नोव्हेंबर to 1 डिसेंबर आनी हे टुर्नामेंटा भितर आमकां इंटरनॅशनल प्लेयर येतले आनी तांकां आमी आमचो केपेंचो कॉलेजचो ऑडिटोरियम आनी आमच्या केपें देवस्थानाचे हॉल ते घेतलेले आसा आनी तेंची सगळी वेवस्था रावपाची केल्ली आसा. हांव खंय तरी एक टर्म केपेंचो दुसरो टर्म म्हजो प्रेसिडेंट, पूण एक टर्म हांवें गोवा चेस असोसिएशन प्रेसिडेंट जाल्लो आनी आमी फर्स्ट टायम बरे व्हडल्या दबाज्यान इंटरनॅशनल टुर्नामेंट घडयले फटाफट 2 आनी तिसरें करपाचें आशिल्लें. अनफॉर्च्युनेटली मागीर तें दुसरे भशेन जालें म्हणून हांव सायडीन सरलो. मी फक्त केपें चेस टुर्नामेंटाचो चेस असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट उरलो. आज हो टुर्नामेंट करपाक हेतू कितें की हे भागाचे लोक, जावं ते कुडचड्यावयले लोक, जावं ते केपेंचे लोक, जावं ते सांगोड्याचे लोक, सांग्याचे लोक आनी खंयचे सराउंडिंगाचे लोक हाका एक इंटरनॅशनल एक्सपोजर मेळपाक आनी भुरग्यांक हांगा हे वाठारांत म्हाका दिसता संजय बाब आमचो एसएससीचो कोच आहा आनी तो भुरग्यांक खूब ट्रेनींग दिता, खूब भुरगीं तेच्या अंडर शिकता. पूण इंटरनॅशनल एक्सपोजर ना जाल्ल्या कारणान तांकां वयर स्टेप वचना. हांव जेन्ना गोवा चेस एसोसिएशन प्रेसिडेंट जाले, आतां तुमी नांवां आयकता भुरग्यांची, हांव नांवां घेयना की खूब जाण बारीक भुरगीं आज ग्रँड मास्टर जाला तो भुरगो, म्हाका बरें दिसता. अशें करून खूब भुरगे म्हाका दिसता आमी तेन्ना हे करतरी तांकां एक्सपोजर मेळ्ळें आनी तेणी आपणाचे चेसान गोंयांत न्ही देशांत न्ही जगान भुरग्यांनी वयर नांवां काडली आनी हे करपाक ताका लागून आतां आमकां हे वाटाच्या भुरग्यांक वयर काडपाक जाय म्हूण आमी हो केपें भागांत करतात इंटरनॅशनल टुर्नामेंट. इंटरनॅशनल टुर्नामेंट करपाक तितलें सोंपें आसना, पूण सगळ्यांचो सपोर्ट जशें आज केपें तालुकाचो एसोसिएशन चेसाचे आमच्या वांगडा क्वीन्स क्लब स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब तेंचे वांगडी डॉक्टर प्रज्ञा आनी तेंचे मेंबर लेडीज क्लब थंयचे, तेंचे जोड पावल्यान आमी हो टुर्नामेंट घडयता आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक सांगता आमी आउट करतले आतां ब्रोचर आनी ब्रोचर करता हो ऑनलायन एंट्री करची, कित्याक असो एक्सपोजर भुरग्यांक स्पेशली पेरंटांक तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की तुमी भुरग्यांक एक्सपोजर दिवचें. कित्याक म्हाका अजून उगड आसा, हांव जेन्ना ताका एक्सपोजर दिलें बारीक भुरगीं म्हाका दिसता 7 वर्सांची भुरगीं 8 वर्सांची भुरगीं येतालीं, आज ते भुरगे इंटरनॅशनल मास्टर्स GM जावपाक पावल्ले आसा. सो हितून भितर रेकॉग्नायजेशन हें जें आसा हें पेरंटांनी भुरग्यांक दिवपाक जाय. एसोसिएशन म्हणून आमी ताका व्हडलें फंड करना. खंयचे जर प्लेयर रायज जावपाक जाय आमी फक्त तेंको दिता आनी बारीकसो हेल्प आसता, पूण पेरंट भुरग्यांक वयर काडटा. 1800 and above players, म्हणजे तांकां रेटींग जे 1800 आसा ताचे वयली जे प्लेयर आसा तांकां एक कॅटेगरी, दॅट इज A कॅटेगरी. एंड सेकंड कॅटेगरी 1800 and below 1800 चे सकयल जे प्लेयर आसा तांकां खेळपाक प्लॅटफॉर्म आनी तांकां खेळपाक आमचे कुडचड्या वयले सांग्या वयले हे सगळे आख्खे गोंयचे आनी इंडियेचे प्लेयर बिलो 1800 अनरेटेड जो आसा तांकां खेळपाक ह्या टुर्नामेंटाक वाव मेळटा. दोन्ही टुर्नामेंट आमचे कशें जातलें, एक फर्स्ट A कॅटेगरी टुर्नामेंट चामुंडेश्वरी शांतादुर्गा टेम्पल अवेडे पारोडा थंय जातलो आनी तितून आमचे एक्सपेक्टेशन आसा एटलिस्ट 250 to 300 प्लेयर्स त्या टुर्नामेंटान जातले आनी हे टुर्नामेंट खेळपाक
फक्त अबाव 1800 तितून आमचे इंटरनॅशनल प्लेयर्स येतले आनी थोडे आमी इन्वायटीय करतले आनी एटलिस्ट आमच्या वेळार एक 10-12 कंट्रीचे तरी प्लेयर हांगा येतले प्लस इंडियेचे टॉप जितले प्लेयर आसा ते सगळ्यांक खेळले बरी आतां व्हडले व्हडले नांव आमी आयकता पळय हेजे प्रज्ञानंदा आनी तांकां सगळ्यांक हाडपाक आमी प्रयत्न करतले ट्राय करतले आनी तो आमी दवरला चामुंडेश्वरी शांतादुर्गा टेंपल सेकंड टुर्नामेंट आसा तो बिलो 1800 तो केपे कॉलेजीच्या ऑडिटोरियमांत आमी घेवपाचे प्लॅन केला आनी तातूंत आमच्या वेळार 600 to 700 प्लेयर पार्टिसिपेट जातले आनी तितून आमचे सगळे गोंयचे भुरग्यांक खेळपाक सगळ्यांक एक चान्स मेळटलो आनी ही एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी अंडर निलेश करवाल सराच्या लिडरशिपा खाला हो टुर्नामेंट आमी घेता आनी टुर्नामेंटाक चॅम्पियन जावन आसा काबराल सर हांव आसा टुर्नामेंट डायरेक्टर अण्णा सेक्रेटरी ऑफ केपी तालुका चेस असोसिएशन आनी चीफ आर्बिटर आसतलो बिलो 1800 मिस्टर तनीश कवळेकर आनी अबाव 1800 जो आसा त्याचो चीफ आर्बिटर आसतलो आमी बेंगलोरच्यान ताका आपयला मिस्टर सलीम बेग तो एक इंटरनॅशनल आर्बिटर आनी ताणें असो कितलेशे टुर्नामेंट हँडल केल्या आनी तेजे बरोबर आमचे गोंयचे बाकीचे जितले आर्बिटर पळय आसा तांकां आमी सगळ्यांक इन्वॉल्व करतले आनी हो एक बरो टुर्नामेंट करपाचे आमी प्रयत्न करतले. Registration fees for this total tournament are kept in 4 different forms. We have made package 1 for non-Goan players, where where the players will stay for 6 days, and we have made it very economically, including entry fee at the total amount of 11,000 with all 3 meals, transportation and stay. This is for the non-Goan players, so that we have more players coming here. We have non-Goan players for package 2, where we have kept for 5,000 without accommodation with the meals. Then we have made special arrangement for Goan players, where North Goa players who are coming, they can also come and stay here with us in Kepe Taluka. We have made arrangements, and that including stay, food, everything comes to 6 days for 10,500 rupees. And South and players who do not want accommodation, for them the entry fees with lunch, breakfast, and everything is around 4,500 rupees. And we have also specially kept free all grandmasters, IMs, and women international masters free for this tournament, where we make all arrangements of stay, food, transport, and everything in the state of Goa. So with these few words, once again, I invite all the international, national, and state players to be participate for this wonderful chess tournament organized by Kepe Chess Association under the aegis of Goa Chess Association, and along with Queen's Club, all women's club, where they are actively participating also in chess and various other things. So I wish each and everyone to participate. We will be opening up brochures today and putting on our website where they can directly book in. So the early entries before 15 September, there is a 500 rupees discount in the entire packages. So with these few words, once again I thank all my press friends who are here, and I wish that they give total mileage where every person knows what this tournament is about. Thank you.